कॅश फॉर जॉब प्रकरणात भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी आणि भाजपा फुडाऱ्यांक सामकी लागींची श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटात तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या। अटक करचे पयलीं तिच्या आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली। दुसरे वटेन ह्या प्रकरणाचें स्पश्टीकरण दितना भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान सांगलें, श्रुतीन ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंद ना। फाटले कितलेशेच दीस जाले गोंयान कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता। आतां मेरेन कितलेशाच जाणांक ह्या प्रकरणात अटकूय जाल्या। थोडे जामिनाचेर सुटले जाल्यार कांय जाण अजूनय कादयेत आसात। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात दिसान दीस नवी नवी नांवां फुडें येत आसात। हेच फाटभुंयेर आतां फोंडे पुलिशेन एक मोठी कारवाय केल्या। श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा तिका फोंडे पुलिशेन अटक केल्या। ताचे पयलीं तिचे आड लुकआउट नोटीसूय जारी केल्ली। श्रुतीचे अटकेन आतां पयलेच फावट भाजपाची लिंक ह्या प्रकरणात सापडल्या। ताचे कारण म्हळ्यार अटक केल्ली श्रुती प्रभुगांवकार ही भाजपा युवा मोर्चाची आदली पदाधिकारी। ते भायर तिचे भाजपा कडेन खूब लागींचे संबंद आसात। मंत्री तशेंच मंत्र्यांच्या पियेंकूय ती सामकी घट। श्रुती प्रभुगांवकारान सरकारी नोकऱ्यो दिता सांगून सुमार 1.5 कोटींची लोकांक तोपी घाल्या। आमी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आसा, जे जाग्यार फोंडाच्यान जे कॅश फॉर जॉब प्रकरण चालू जालें आनी हेजे मोठो बोवाळ जालो आनी आज एकटे मेळत रावले तेन्ना पयलीं सद्याक हांगा सागर नायकाची जी कंप्लेंट जाली कॅश फॉर जॉबा प्रकरणान, तेणी हेडमास्टर सुनीता प्रभुदेसाय हेचें नांव घेतलें। मागीर हेजी लिंक दिपश्री सावंत गांव हेजे कडेन येयलें, तेजी लिंक जातकीर मागीर हांगा परत बोवाळ जालो आनी मागीर सेकंड केस जाली ती हांगा जो आमचो टीचर आलेलो योगेश कुलकर्णी ढवळीचो, तेणी बी खूब जाणां कडल्यान पयशे घेतलेले आपले आनी तेणी हांगा सांगना म्हूण तेणी तक्रार केल्ली आनी तेणी पयशे घेतलेले। ते पयशे तेणी जेन्ना ताका लिंक केला आनी जेन्ना पुलिसान तेजी इन्क्वायरी केली आनी ताका पुलीस कस्टडीन घेतला आनी तेन्ना तेजो तपास केलो जाल्यार हें श्रुती प्रभुगांवकर हेचें नांव आयलें आनी राती ताका रिसर ताका पुलिसान ताब्यान घेवन दंबर ताका अरेस्ट केला आनी ताका जेन्ना कोर्टान सादरीकरण केलें आनी कोर्टांतल्यान ताका 5 दीस पोलीस कोठडी 4 दीस पोलीस कोठडी रिमांड मारलेलो आसा। आनी आतां हेजो तपास सद्याक आमचो DYSP उप अधीक्षक आसा शिवराम वांयगणकर हेचे मार्गदर्शनाखाला आनी SP जी आसा सुनीता सावंत हेचे मार्गदर्शनाखाला सद्या फोंडेचो PI आमचो विजयनाथ कवळेकर हो सद्याक करता आनी हेजी मुळां खंय पावत म्हणून नेम ना, पूण सद्याक आज पर्यंत तरी इन्वेस्टिगेट चालू आसा। हेजे मुखार जे कोण आसा तेजी उघड जातले अशें तेणी सांगलेलें आसा। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या श्रुती प्रभुगांवकारान ह्या नादी भाजपा खातीर काम केलां, पूण आतां तिचो पक्षा कडेन कसलोच संबंद नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण भाजपाचो सरचिटणीस नरेंद्र सावयकरान दिलें। ह्या प्रकरणात आतां मेरेन सुमार 18 जाणांचेर कारवाय केल्या आनी ह्या प्रकरणात सरकारान पुलिशेक कारवाये खातीर फ्री हँड दिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। भारतीय जनता पार्टी 10,000 कोटीच्या वयर आशिल्ली एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, मेंबर्स आशिल्ले गोंया भितर 3.5 लाखाच्या वयर जे आसात ते लोक भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स जाल्ले आसात। कोणी तरी श्रुतीनूय केन्ना तरी भारतीय जनता पार्टीचें काम केलां आसतलें, म्हणून त्याचो अर्थ पूर्ण पार्टी जी आसा ती बदनाम जायना। कारण अशा पद्दतीन जर कोणी मेंबर जाल्लो आसत, एखाद्या क्लबाचो सुद्दां जर कोणी गैरव्यवहार केलो जाल्यार ताका मेंबरशीप काडून उडयता मरे। तेन्ना मागीर ही तर पॉलिटिकल पार्टी आसा, निश्चितपणान आमी कारवाय करतले। संबंधित आसा पार्टीकडे संबंधित आसा, हांवें तेच सांगलें पयलीं आशिल्ली, आता ना। How many party members are found involved in this job scam? कोण ना? Who is Mr. Palagaraikar? Who is Mr. Palagaraikar? Is he not your party member? तेच सांगता न्ही हांव तुका, आमचे पार्टीचे ना लेट मी कंप्लीट, आयदर यू कंप्लीट फर्स्ट ऑर आय आन्सर फर्स्ट। या जे कोणी भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून हांवें सांगलें न्ही 3.5 लाखाच्या वयर भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर्स आसात। जे कोणी हातून जर कोणी सापडले आसत जाल्यार केवळ मेंबर भारतीय जनता पार्टीचो जालो म्हणून तो भारतीय जनता पार्टीचे तेणे केल्ले अनएथिकल गजाली ज्यो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टी मान्य करची ना। कारवाय निश्चितपणान जातली। इतले मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅमात अटक केल्ल्या दीपश्री सावंत गांवसाची पुलीस कादय आनीक 4 दिसांनी वाडयल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।